मोपा गोयचेच न्हय देशाच्या दृष्टीन महत्वाचो। राजकीय पक्षांनी तात्पुरत्या स्वार्थाक लागून मोपाक विरोध करप म्हणजे देश विघातक गजाल अशें काँग्रेसीचो फुडारी रमाकांत खलप म्हणटा। पयली दाबोळेचो पुराय विस्तार। मोपा नाका म्हणून भुमिका घेवपी काँग्रेसीचेच साश्टीतल्या फुडाऱ्यांक रमाकांत खलपान ही जाप दिल्या। मोपा खातीर सगळ्या राजकीय पक्षांनी एकूच भुमिका घेवंक जाय। साश्टीतले कांय स्वार्थी राजकीय फुडाऱ्यांच्या दबावाक बळी पडचे न्हय अशी उतरां खलपान मांद्र्या मोपाक तेंको दिवपा खातीर घेतल्या सभेन काडली। मोपाक विरोध करणारे जे काही लोक असतात ते काही आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी विरोध करतात। मोपाक विरोध करून दाबोळीक पाठिंबा दिलो की सालसेतान आपली राजकीय सीट पक्की जाली असे समजणारे काही व्यक्ती असतात ते हे विरोध करतात। हे सगळे जे विचारसरणी जी आसा ह्या विचारसरणीक किंमत देण्यासारखी गरज ना। ह्याच शक्तीने ह्या आधी अनेक प्रकारचो विरोध गोंयच्या उदरगतीक केल्लो आसा। उदाहरणार्थ कोंकण रेल्वे खोटे बांगूल बोवा उभे करप आणि ह्या प्रकल्पाक राष्ट्रीय प्रकल्पाक विरोध करप ह्या सारखी दुसरी अभद्र गोष्ट ना। त्यामुळे खंयच्याच राजकीय पक्षान तात्कालिक स्वार्थासाठी काही मतप्रदर्शन करणे म्हणजेच देश विघातक कार्य करणे अशें म्हाका दिसता। विरोध करण्याच्या फाटल्यान आनी एक काही लोक आसात की अजूनही गोंयचे जे भारतान विलिनीकरण जाल्लें जें आसा गोव्यांक जें स्वातंत्र्य मेळ्ळां ह्या स्वातंत्र्या बद्दलच ते साशंक आसात। ते एक वेगळोच विचार करतात की गोव्या जशें कितें हे भारताचो भाग ना तर तो एक पोर्तुगालचो भाग आसा काय कितें म्हणून ते गोव्याच्या स्वातंत्र्याक भारतान केल्लें आक्रमण अशा स्वरूपाची उपमा दितात। ह्या लोकां बद्दल तुमी आनीक दुसरो कितें विचार करतले? हो देशद्रोह आसा अशेंच आमकां म्हणचें पडटलें। मोपाचो प्रकल्प पूर्ण करणे हे देशाच्या उदरगतीच्या दृष्टीन अत्यंत आवश्यक पाऊल आसा। जर का मोपाला समर्थन तुमचं नसेल तर चालते वा उत्तर गोव्यातनं ही भूमिका तुमची पाहिजे। मग तुम्ही कुठल्याही पक्षाचे असाल तुमच्या नेत्यांना ठणकावून सांगण्याची हिंमत तुम्ही ठेवली पाहिजे। कोणा नुकसान जाता पेडणेकरांनी जमनी जाय त्यो जमनी दिल्यो तरी तुमचो अपोज कित्याक साश्टीकरांचो? इतल्यान आमी कितें वायट केलां साश्टीकरांचें आमकां अपोज करपाक? मोपा एअरपोर्ट करून दाखोवया। जरी तर जालो ना जाल्यार सगळे वचून उपोशनान बसया। जो पर्यंत जायना तो पर्यंत मरण कवर जावया पूण आमी एअरपोर्ट करूंक घेवया। हेर मागासवर्गीयां खातीर गोंय सरकारान 27% सुवाती राखीव दवरच्यो अशी मागणी आदलो मुख्यमंत्री रवी नायकान केल्या। भंडारी समाजाचे पणजे जाल्ले शिश्यवृत्ती वांटपाच्या सुवाळ्यात रवी उलयतालो। समाजाच्या संघटनेन सुमार 350 विद्यार्थ्यांक 9 लाख रुपयांच्यो शिश्यवृत्ती वांटल्यो। पणजे मिनेजीस ब्रागांजा सभाघरांत हो सुवाळो जालो। आता ओबीसीचे एक आमचो एकदा डिस्कशन जालें विधानसभेत तेव्हा हेणी सगळ्यांनी सपोर्ट केल्लो बाबरायान महादेव सगळ्यांनी। आणि आता कित्याक वेळ काडटा काय समजना किद्याड वर्स आयले जायते आयले ते ओबीसीचे जे आशिल्ले 27% दिवपाचे तुमी मातसो जोर धरून ते 27% करपाक आनी कित्याक आनी कितले घालपाचे उरल्या? जर सगळे गोंयच घाला सगळे आदित्य जाती घाला। थोडे भुरगे आहा ह्या म्हणजे जो रिजर्वेशन रोस्ट्रम आहा हेच्या पलीकडे वचून ज्या भुरग्यांनी हेतून जनरल कॅटेगरी म्हणजे मेरिटान सरांक मारलेली आहा त्या भुरग्यांचे आमी मुद्दम करून सगळ्यांचे अभिनंदन करूंक जाय जे ओबीसीक न रावता तेंच्यांनी जनरल कॅटेगरीन वयल्या लोकां मदीं आपली नंबर लायल्लो आहा। जीवन हे कित्या खातीर? जीवन आमचे समोर समाज आसा, आमचे समोर देश आसा, आमचे समोर खंय तरी अडिल्लो नडिल्लो समाज आसा, हाच्या खातीर आमचो कितें उपयोग जातला काय ना? ही जी दिशा आसा म्हणजे ही जी जिवनाचो अर्थ जो आसा तो जिवनाचो अर्थ आतांच्या पिढी पर्यंत पावूंक जाय अशें म्हाका दिसता। आनी हे पावोवपाचें काम हे समाजाच्या माध्यमातून आमी बरे रितीन करूं शकतात। म्हणजे सगळ्या भुरग्यांक हांव सांगता तुमी फाल्यां इंजिनियर जातले, दोतोर जातले, वकील जातले, खूब कितें जातले तुमी आयुश्यान पण समाजा कडची नाळ मात केन्ना तोडू नाकात। कित्याक तुमी जरी फाल्यां वयर पावली तरी लक्षांत दवरात गोंयान अजुनूय बीन खोपीन रावपी, पेज जेवपी, कश्ट करपी, घाम गाळपी जो सगळो बाकीचो समाज आसा, बाकी लोक आसा हो सुद्दां आमचोच लोक आसा आणि तेंची जबाबदारी आमी पळप हे आमचे सगळ्यांचे कर्तव्य। आयज जवळ जवळ 350 भुरग्यांक आमी शिश्यवृत्ती दिता। जवळ जवळ 9 लाख रुपया तुमच्याच आमी तुमकां दिता। हें म्हाका सांगपाक आयज अभिमान दिसता।
सरकार उडोवपा खातीर जाल्ल्या असंतुष्ट आमदारांच्या बसकेक आपल्यांक आपयल्लो पूण आपूण गेलो ना. विरोधी आनी अपक्ष आमदारांनी आपल्यांक गृहीत धरचो न्हय अशें कळंगुटेचो आमदार मायकल लोबो म्हणटा. पर्यटन मंत्री दिलीप परुळकाराची काम करपाची पद्दत आपल्यांक आवडना. कळंगूट वाठारांत तरणाट्यां मदीं ड्रग्सांचें व्यसन हाता भायर पातळ्ळां अशी शिटकावणी मायकलान दिल्या. तो प्रुडंटाच्या सप्तकी काउंटर पॉयंटात उलयतालो. माझे नाव ग्रांटेड घेतलेले आसा काय ऑपोजिशन आमदारांनी व काय इंडिपेंडंट आमदारांनी. काँग्रेस MLAचे भितर मिटींग जाली आसली. म्हाका मिटिंगेक आमंत्रणूय येयल्लें पूण हांव वचोंक ना. तुमकां आपयल्लें मिटींग? हय आमकां एज अ मिनिस्टर फॉर ट्युरिजम आमी ताका खूब रिस्पेक्ट दिता बट एट द सेम टायम ही हॅज टू टेक अस इनटू कॉन्फिडन्स. 1.5 years झाल्या. सो ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टर सेड ही शूड बी गिवन मोर टायम. सो ही शूड बी गिवन मोर टायम. वी बिलोंग टू द सेम पार्टी. वी हॅड डिफरन्सेस. वी स्टील हॅव डिफरन्सेस वेर वर्क इज कन्सर्न. All coastal boys, lot of coastal boys, I'm not saying all, lot of coastal boys and girls are already consuming drugs and we cannot hide this. There are drug peddlers in this belt. I know their name. Are there any politicians in that? No. Let's be very frank, there are no politicians involved. There is no backing to this type of people from anybody. Are they Goans? Yes. All are Goans? Yeah, most of them are Goans. Ruling Kutta Congress where you tell me for the last 1.5 years how much money has come from the center and why they are not sending, that also I will tell you. Joseph Sequeira is free to contest and if BJP gives him the ticket, I will support Joseph. But there is no understanding that I will vacate. No, it is not a question of understanding. I am already there. Joseph is a aspirant. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.